आमचो भाव, देव आमचो भाव, तूं मोशी पळय. जेजू आमचो भाव, आनी आमी एक. जेजू वस्तोगी, आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोगी एक. ताच्या नांवान प्रार्थिता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोगी एक. देव आमचो भाव, तूं मोसो भाव. देव आमचो भाव, तूं मोशी पळय. जेजू आमचो भाव, आनी आमी एक. जेजू वस्तोगी, आमी सगळीं एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दी. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटिता सोंपून गेल्ल्या सांतान लुकस हाच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटिता सोंपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसीस मार्टिन्स हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया ब्लेज फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. फिलिपिना पेरेरा म्हजी मामी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तिचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी ह्या सगळींची कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घराब्यांनी जाता. रेजिना मुंदी, जुजे डिसुजा, दाबोली नेटिकुलासो, आल्त दाबोली सिल्वेस्टर फेर्नांडीस, पेंटा विली डी कॉस्टा ह्या गोरब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा आंकवार मारेच्या समर्पणाची परब मनयता. आंकवार मारीक एक ल्हान भुरगी कशी देव मंदिरान भेटयली आनी देव मंदिरान भेटयली तेन्ना तावन जें देणें देवान तिका दिल्लें तें देणें सायबीण माय जियेली. तर आमकांय सगल्यांक देव मंदिरान भेटयलोली आसात. आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी आमच्या जिवितांतलें सगळे तरेचें वायट आमी काडून उडोवंक आमकां जण एकल्याकी भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी देवाक दिल्ली बासावणी वो देवा मुखार आमी केल्ली बासावणी आमी पाळूंक चुकल्या. देखून देवा लागीं बोगसणे हे सुरवातेक मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटातल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांगपाक बरे सगळ्या युद्धांत भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बो पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कुरपेन बुल्लले बागयोंत आंकवार मारयेचो आज आमी संतोसान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमचीं काळजां तुजे कुरपेचे भरतेक दिसान दीस ओदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
झकारियास प्रभदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी कुशाल जा. ओ पळे हांव येतां, तुजे मदें तिकाण करूंक येतां, असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं. तीं ताची परजा जातलीं, पूण तो तुमचे मदें तिकाण करूंक रावतलो. आनी दोलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळतलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपल्या काशें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूल सर्वेस्परा मुखार ओगें रावून, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतान उठून येता. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्ठान म्हाका केलीं अजापां, पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. आपली भक्ती कोत्तल्यान थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान गोर दोत्तल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. पदवीधरांक सोदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तोमाये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादूस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार काली करून पोत्तिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. उगडास करून आपल्या दोयाल मोगाचो, इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. आब्रामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. उद्गार. भाग्यवंत आंकवार मारी, तूं सोदोवी, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणीकपणाचो सुर्या तुजे तान उदेन आयलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबीं रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितलो त्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रिय भाव भयणीनो, आयज आंकवार मरेच्या समर्पणाची आमी परब मनयता. आंकवार मरेक
देव तेंपलान भेटयलो तो दीस. आंकवार मरेचें जिवीत जें आमच्या दोळ्या मुखार आसा, जें आमी जाणा, तें पळयत जाल्यार खरेपणी तिणें आपलें समर्पण देवाक केलां हें आमच्यान अणभवूंक जाता, समजूंक जाता आनी पळोवंक जाता. भयणीनो, आयज ही परब मनयता आसतना आमी आंकवार मरेच्या जिविताचेरूच रावन आमच्या जिविताक शिकतले जाल्यार जेन्ना आंकवार मरेन आपणाचें समर्पण देवाक केलां तेन्ना ताची खुशी सदांच पयली, देवाची खुशी. देव जें कितें सांगता तें करूंक, देवाचेर विस्वास दवरप. जेन्ना तिका आपल्या गर्भेस्तपणाची खबर मेळ्ळली ती भिरांतीची गजाल, आनी तरी आसतना जेन्ना आंज बडव्यान ही खबर दिली आनीक भियेनाका म्हणलें तेन्ना तिणें आख्खो आपलो विस्वास देवाचेर दवरलो. म्हणटच आपल्या समर्पणान ती देवाचेर पातयेता, सेल्फ सरेंडर. तेच बरोबर भाव भयणीनो, आमकां संवसारान भायर जायते तरेचें वायट दिसती पडटा. मारयेच्या काळारूय संवसारान वायट आसलें, आयजूय ह्या संवसारांत वायट आसा. आंकवार मारीक देव तेंपलान भेटयल्ली आमकांय जण एकल्याक भेटयल्लीं आसात. आमी बावतिजम घेतला त्या दिसाक आमकां ह्या देव मंदिरान भेटयल्यात. जाल्यार ह्या संदर्भान मारयेचें जिवीत इतलें देवाक मानता तसलें कित्याक भायर जें कितें आसा तें पळोवन ती भियेना, पूण आपणाचे भितर जें कितें बरेंपण आसा तें जियेता. आपणाचे भितर जें पवित्र आत्म्याचें पवित्र आत्मो जो तिचे भितर रावता तिचे वरवीं ती आपलें जिवीत जियेता. म्हणजे आपणा भितर जें बरेंपण आसा ताचेर तिचो फोकस आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना ह्या संवसारान भायर जें कितें घडटा तें आमकां जाय तें आमच्या जिविताचेर प्रभाव करता. जायते फावटी इतलो प्रभाव करता की आमच्या भायर जें कितें आसा, ह्या संवसारान जें कितें आसा तेंच आमकां आपणाक जाय थिंगा ओडून वता. वो आमचें जिवीत एके भाशेन हालयता, आमकां उत्सांबळ करता. पूण जरी तर आमी आमचे भितर जें बरेंपण आसा ताचेर नदर मारली, म्हणजे पवित्र आत्मो आमचे भितर जण एकल्या भितर जियेता आमच्या बावतिजमांतान, ह्या पवित्र आत्म्याच्या बरेपणाचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार ह्या संवसारान जें वायट घडटा ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरूंक जाता. आनी हाकाच आमच्यान म्हणूंक जाता आमचें समर्पण. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आमी जण एकल्याक आमचें समर्पण खरेपणी करपाक पवित्र आत्म्या वरवीं जें बरेंपण आमचे भितर घातलेलें आसा ताचेर नदर मारूं. त्या बरेपणा प्रमाणे आमी जिवंक. चुकी जायते फावटी जातल्यो, जावं आमचे सवें वो दुसरो कोण आमचे सवें चूक कोत्तलो, वो समाज, ह्या समाजाच्यो भांडावडी ज्यो आसात, द सिस्टम आमचेर आड वेतलो. तेन्ना पासून आमी जरी तर आंकवार मारेची देख घेवपाक सोदता जाल्यार सगल्या वेळार देवाक आमचें समर्पण, आमचो सेल्फ सरेंडर. देखून आमी भियेना, देखून आमी बरें करूंक फाटीं रावना, देखून आमी विस्वास धरूंक फाटीं रावना. तर आयज हे भेटेंत आमकां हीच कृपा मागुया. आमच्या जण एकल्याचें जिविताचें समर्पण ह्या आल्ताराचेर आयज नव्यान करुया. सांगूंक, ओय हांव विस्वास धरूंक तयार आसां, हांव खालतिकायेन देव सांगता तें करूंक, देवाची खुशी करूंक सगल्या वेळार तयार आसां. आनी आंकवार मारी बरोबर हें गीत गावपाक म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें म्हजो जीव मुरगडटा. हें गीत दिसाच्या दिसाक हांव गावपाक तयार आसां. हीच आमची बासावणी करून हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. Gesù tu cabe
म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान वयनीक आमच्या योग्य पवित्रतेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींचे बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र देवा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देव मंदिरांत समर्पिल्ले निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट परगोटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण जो कोण देवाची खुशी करता तीच म्हजी आवय म्हजी भाव भयण भाव भयणीनो आंकवार मारीन सगल्याहून पयली आनी सगल्याहून व्हरती देवाची खुशी केली आमी जण एकल्यांनी जेजूची भाव भयणां आमी जावचे पासत देवाची खुशी सदांच पयली दवरूंक आमकां करपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो विराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान होत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मरेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांचे सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार गायन घेऊया T19 पेज नंबर 211 T19. देवाच्या पुताक मनशा सैन दिवच्या मनशाच्या काका घेवं तुज्या कुसव्याक देव तुका विंसा तू कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोन तुवें सांगलाय तोशें म्हजें सवें गोडो. हांव देवाची चाकोन तुवें सांगलाय तोशें म्हजें सवें गोडो. तुजो पूत जातलो दुखीचो मनीस अनात्मा तुजो दुखीच्या बाळ्याक विटलोलो जातलो तू कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोन तुवें सांगलाय तोशें म्हजें सवें गोडो. हांव देवाची चाकोन तुवें सांगलाय तोशें म्हजें सवें गोडो. मोज्या देवाक आर्गांव दितलो ताजें नांव सदांच वाखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गांव दितलो ताजी देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां